इंडिया स्वतंत्र जाल्यार आज 19 वर्सां जाली, पूण इंडिया स्वतंत्र जालना ब्रिटिशान गिफ्ट दिलो ना, तो ब्रिटिशा कडेन फायट दिवची पडली आनी ती फायट दितना ब्रिटीश गव्हर्मेंटान इंडियेचे कितले हजारांनी मनशाची बळी घेतली आणि बळी घेवन सोड म्हणजे बळी कशा घेतली, तुम्ही आनी आवाज काडना काय, आम्ही हांगा मारलाय, तुम्ही बंद कराय, पूण कोणूच वगैरे रावलो ना. फायनली आमचो गांधी फुडें सरलो, नेहरू, वल्लभभाई पाटील, सुभाषचंद्र बोस आणि त्याच्या उपरांत हे जातरी तो इंडिया आमची ताब्यात घेवन तो सोडून गेल्लो दीस शुक्रार आसलो 1947 आणि आजय शुक्रार आसा. आणि हे बळी दिल्ल्या मनशाच्या हितूक आमी येवन हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आमचो सीएम हेणे फ्रीडम फायटरांक लागून खूब कितें केलें. आनीक सांगिल्ल्या भशेन आता इंडिया स्वतंत्र जावन 14 वर्सांनी गोवा स्वतंत्र जालें. ते स्वतंत्र जातना गोंयची स्वतंत्र करूंक जायत जाणांनी बलिदान दिलें, खूब जाणां प्रेदान रावचे पडलें, खूब केलें. फायनली 19 डिसेंबर 61 गोंय आमचे स्वतंत्र जालें. आनी स्वतंत्र जातरी आतां आमी फ्रीडम फायटर आसले, जायते म्हणजे आमची कुंकळे बंड आसले, पिंटोचे कुंकळे उठा आहलो, पिंटो बंड आसले, दिपाजी राणी हे आसले. 63 आमची राजवट घडली. ते 2000 आमचो हो सीएम येत बसून इतली सीएम जावन गेले, केन्नाय तेमी ह्या मनशाक वळेर हाडना. पूण हो आज आमचो सीएम आसा, खरेंच देव माणूस. तेणे कुंकळेचे बंड, पिंटोचे उठाव आणि दिपाजी राणेक तेणे वळेर हाडून दाखयलें. आनी देखून तुका चड चड देव बरो करचो म्हणटा. आनी अशेंच तुका आयुश्य मेळचें आनी हें करचें. आतां कितें जालां, हिंगा हें काम मातशें उरलां. सीएम साहेब तें मातशें बेगीच्या बेगीन करचें. 19 डिसेंबर लगून केलें जाल्यार बरें जाता अशें म्हाका दिसता. आनी तूं करतलो, दुबाव ना. पवित्र स्मारकाचेर 15 ऑगस्टाचो फ्लॅग चडयता आसतना शादी करून येता. आजच्या ह्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात पेडणेचे आमदार डॉक्टर विना आर्लेकर, स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष बाप रोहिदास उर्फ दाद देसाई, आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन बाप मनोज, त्याच बरोबर आमची ह्या माणकुली भुरगीं ज्यांनी सुंदर अशा आपल्या गायनांतल्यान सगळ्यांक मंत्रमुग्ध केलें, तांच्या खातीर सगळ्यांक ताळी वाजयच्यो. आमी ह्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर स्वतंत्र दिन मनयता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 जरी भारत देश स्वतंत्र जालो, आमी पारतंत्रांत आशिल्ले आनी तब्बल म्हणजे 14 वर्सांचे ताच्या उपरांत पारतंत्र्य पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमी रावले. आनी त्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सोडोवपा खातीर देशभरांतले स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यांनी आपली प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा दिली. म्हणजे तब्बल म्हणजे एक देश स्वतंत्र जाल्याच्या उपरांत 8 वर्सांनी प्रत्येक फावटी दर 15 ऑगस्टाक पुराय देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी उठाव करून येताले की गोंयांतले परत एकदा पूर्ण भारत देश वा अखंड भारत देश स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून.